उल्हास बाब, ह्या जाग्यार परत परत एक्सिडेंट जाता, कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां? हांगा एक्सिडंट हांगा खूब एक्सिडंट जाला आनी आमी खूब फावटी आयला सुद्दां हांगा एक्सिडंट जाले तेन्ना. थोडे हांगा सेफ जाला, थोडे मरण सुद्दां आयला. हे फकत कित्याक हे एक्सिडंट जाता फक्त एक शार्प टर्न आसा, कारण एक धोड आसा पळय सायडीच्यान ती काडपा जाय, नाजाल्यार एक्सिडंट ही चालू उरतली. एक तरणाटो आयज रातचो तेमकां खबर नासतली हे टर्न इतले शार्प आसा म्हण. ही डायरेक्ट हांगा धोडे व्हरून मारली, झाडां बी आपटून कितें एक्सपायर्ड जाला आसतलो. एकट्या मरण हांगाच आयिल्लें आसा आनी 2 इंजर्ड जाल्ले आसा. अशी जावची न्ही, हे टर्न हे पयलीं काडपाक जाय. हांगच्यान बामणबुड्यार वयता ते लोक पळय, ट्युरिस्ट येता, तांकां हांगचो अंदाज मेळटा काय कितें रस्त्याचो? आमकां ट्युरिस्टांक अंदाज मेळचोच ना. हे गांवचेच लोक चड एक्सिडंट जाता आनी तेमकां कसो अंदाज मेळटलो, हे शक्यच ना. आनी चड अशे गांवडोंगरी ह्या भागात चड अशे शार्प टर्न म्हळ्यार हेच आसा आनी एक्सिडंट हांगाच जाता चड अशे, आनी खंयच जायना गांवडोंगरी. काल राती सुमार 2 वरांचेर हांगा कर्वे गांवडोंगरी काणकोण हांगा एक भयानक एक्सिडेंट जालो पळय. ह्या शार्प टर्नाचेर चावडे वयल्यान 2 जाण भुरगे आपल्या एक फ्रेंडाक पावोवपाक गेल्ले, 2 मोटरसायकलीन गेल्ले तेंचो फ्रेंड गांवडोंगरी रावता, ताका पावोवन हे मोटरसायकलीन येताले तेन्ना ह्या शार्प टर्नाचेर तेंची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल केली आनी गाडी हांगा आपटली. आनीक पुंडलीक काकडे ताका 19 वर्साच्या भुरग्याक जाग्यारच मरण आयलें. दुसरी भुरगो तेजे बरोबर दुसरो भुरगो आशिल्लो, ताका मायनर इंजरीज जाले आनी काणकोण हॉस्पिटलांत ताका शिफ्ट केलो. ह्या जाग्याचेर अरुंद रोड आसा, आमी पळयता अरुंद रोड आसा आनी ह्या पयलीं खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. थळावी लोकांची मागणी आसा की हें कट करचें आनी हांगाच्यान त्या कारणान विजिबिलिटी मेळटली. आरडीएस गोवा खातीर भवेश बोरकर.